आज आमची बजेट मिटींग आशिल्ली. म्हज्या बरोबर आसा म्हजे CEO, आमचे अकाउंटंट, आणि वी आर व्हेरी हॅपी टू डिक्लेअर दॅट ह्या वर्सा फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द म्युनिसिपालिटी ऑफ साखरी वी कूड हॅव अ सरप्लस रिकवरी ऑफ 1,18 lakhs विच इज अ अचिवमेंट ऑफ द फूल स्टाफ. आणि त्याच्या खातीर एक आमी आनंदोत्सव म्हणून आयज केक कटिंगूय जालें. त्याच्या उपरांत आमी इवन आमकां बेस्ट स्मार्ट कलेक्शन म्युनिसिपालिटी म्हणून आमचो जो GWMCचो एवॉर्ड मेळ्ळा तेजें सेलिब्रेशन जालें. आमी जे प्रोविजन केलेले फॉर एक्झाम्पल सोलरायजेशन किंवा बांयचें उदक वापरप किंवा आमी इलेक्ट्रीक कार्टाचो जो फायदो जालो तो म्हयन्याक लागीं 1,16,000. आणि आमी जे सगळ्यांनी युनॅनिमसली डिक्लेअर केले की खंयचीय सिस्टम यूज करतना खंयचीच फॅसिलिटी यूज करतना QR कोड स्कॅन करून फर्स्ट एमावंट डेपॉझिट करून जे वापरप तो आमकां खूब एक फायदो जालो. आणि आमी ज्यो सर्वीस प्रोवायड करता बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वॉट एवर ताका किंवा कसली तेन्ना आमी हाऊस टॅक्स मॅन्डेटरी केला. आमी अशें पळयलां की लोकांनी 10 वर्साचे बॅकडेटेड हाऊस टॅक्स पे केला. लोकांक हे अंडरस्टँड जावनी की हे जो एंटायर प्रोसेस आसा हो म्युनिसिपालिटी हो ऑटोनॉमस बॉडी. आमच्या म्युनिसिपालिटीसून जर वेवस्थीत वेस्ट मॅनेजमेंट जातलें सगळें जातलें जाल्यार त्याच्या खातीर लोकांनी हाऊस टॅक्स फारीक करप व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण हो हाऊस टॅक्स कोणाच्याच घरा वचना, तो तुमकांच परत येतलो. पण तितूंतसून आमची म्युनिसिपालिटी परत एकदा सुजलाम सुफलाम जातली. आणि एक म्हणजे बेस्ट थिंग आमी विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM प्लास्टीक डेपॉझिट मशिनां 3 कडी घालता. बॉटल डेपॉझिट केल्या बरोबर एक अमावंट जो दुकानदार दवरतलो बॅकडेटेड तो तुमकां रोखडोच QR कोडाचेर स्कॅन करून तुमच्या अकाउंटान पावतलो. जितल्यो बॉटली फॉर एक्झाम्पल एका बॉटलीचे 5 रुपया जाल्यार 10 बॉटलीचे 50 रुपया फट्ट करून घातल्या बरोबर तुमकां सेल्फ QR कोड स्कॅन करून मेळटलें. हे एक इम्पॉर्टंट जो ठराव आसा तो आमी हांगा पास केल्लो आसा आणि सगळ्या कावन्सिलरांनी ताका होकार दिल्लो. आमचें कांयच ना. ह्या टोटला मशिनाचे लायटीचे बील, मेंटेनन्स, मॅन्युफॅक्चरिंग, दवरप मशीन पासून सगळी ती कंपनी करता. वी आर नथिंग टू डू विथ. वी आर जस्ट गिविंग अ लँड. जागा दाखयता फक्त जागा दिवप. आम्ही कसलेच मेंटेनन्स लायटीचे बिल पासून आम्ही फारीक करतो. लाईट बील तेंच्यांनी घेवपाचे सगळे एवरीथिंग आमकां फाल्यां आमी घेतलेले आमचे